आयज मायनिंगाच्या संदर्भात ज्या जादूगार म्हणतात किंवा ज्या सगळ्या गोष्टी म्हणतात ज्या मनोहर पर्रीकरान बीजेपी गव्हर्नमेंटान लोकां फुडें सांगल्या 101% सगळे लोकांक खबर आसा तो 101% पूर्ण करतलो म्हणून थंय कांयच दुबाव ना. म्हणजे पण जे राज्यपालाचे भाषण रिणान सुरुवात जाता बरोबर. ते इतली भरघोस पॅकेजी मध्ये खंयच्या येता बरोबर. म्हणून हांव रिकॉर्डाक गेलो. काय लोकांक स्वप्न दाखयता तुमी? ना म्हणून हांव रिकॉर्डाक गेलो की आमच्या ट्रेझरीन खंयच कमी ना. तिजोरी खरेंच भरिल्ली आसा. फाटले 1700 कोटीची रिणां फारीक केली. हांवें सांगलें 7000 कोटी जेन्ना रीण आशिल्लें तातूंतले 700 कोटी रुपया इंट्रेस्ट, 350 कोटी रुपया प्रिन्सिपल अमाउंट. तिजोरी भरल्या काय तिजोरीचे स्वप्न हे? ना हे दिलें हे दिलें. हांव ताजे फुडलें उलयतां. त्याच बरोबर गव्हर्नमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट दिता, LC दिता. फाटले इलेक्ट्रिसिटीचे पेमेंट केले म्हणून सांगले हांवें. PWDचो पेमेंट केलो, GSRTCचो पेमेंट केलो. हे सगळे पेमेंट करून सुद्दां हांव कालचे फिगर सांगता कमर्शियल टॅक्साचे. आयचे डेटीन आयज हांवें कन्फर्म केलां. आतां त्या भितर 1600 कोटी कमर्शियल टॅक्स रेव्हेन्यू तिजोरी राहिल्लो आसा, व्यवस्थीत आसा. आलेक्स रेजिना तिजोरी भरल्या काय तिजोरी भरिल्ल्याचे स्वप्न हे? Let us suppose तेगे हांव आंकड्याचेर- तिजोरी भरलेलें स्वप्न. I will not object. I will tell you construction opposition म्हणली तुवें, हांव destructive opposition म्हणला. So I am telling you that I am not opposing. Give package to everybody. Give package to the truck owners. Give package to the this. Give financial package to the affected people. I have no problem. If they can give it, give it. नाल्यार हुंय थिंग आम ऑब्जेक्ट करता म्हळ्यार. पूण एक सांग तुका, not at the cost of getting deficit to the budget. I have questioned. I have asked questions. I had taken analysis of 31st March and 9th March when the government took over the assets and liability of the government. I will now get that answer. I have still not got the reply. I will tell you what is the difference. Simply don't say. But if you can give, please give, because I am of the opinion that we should not object कोणाक उबर मेळटा. हांव आतां म्हणटा आईची रिकॉर्डिंग आसा ती रिकॉर्डिंग तशीच दवरात. हेच आकडे परत रिपीट करात. हांव सांगता तेच आकडे डिस्पायट ऑफ ऑल द स्किम्स. म्हणजे पेट्रोलाचेर 11 रुपये देंवयले. सरासरी वर्साक 180 कोटी रुपया हे डेफिसीट जालो, लॉस जालो. पेट्रोलाचेर 11 रुपये देंवयले. अगेन आतां स्कीम आसा ताजे प्रत्येक म्हयन्याक 15 कोटी रुपये जाय. ती स्कीम आसा. इनडायरेक्टली डायरेक्टली कितें टॅक्सीस येतात ते आसात. हे सगळें करीत Alex Regina, are you at least Sorry. congratulating them for good schemes? For what? For good schemes that he is saying? See, as a opposition, Petrol dar, Ladli Lakshmi dar. Are you congratulating them at least for that? let me tell you that every government has got schemes. Like for example, we had also had schemes. Let us suppose I congratulate them. Do they know what is democracy? Do they know how they give it? They give it on their cadre. They give it to whoever they want. No, I object. One second, you object. Because I am proving to you. I am Ladli proving. Lakshmi One forms second. are- Let Ladli me finish. Lakshmi forms Let are me available finish. in bank. Let me finish. Grah, other ICDS. Let me finish. We had simple vegetable vendors. We had simple schemes of DSS. We had simple schemes of so many schemes, which we never said, okay, you don't give it to him. You don't give it. Other forms are not available. तुम्ही तुमचे कार्यकर्त्यांक केन्ना दिलं ना फक्त? कोणाको? आम्ही कार्यकर्त्यांक दिलं नाही. I can tell you, Damo's constituency, he was giving forms. No. Even vegetable vendors, he was giving forms. This is a direct and serious Direct allegation. questions. की तू Direct आमदार ना पण तू आमदारा थ्रू न्ही तर तू पक्षाचो पुढारी म्हणून तुझे थ्रू फॉर्मात आलाय. म्हजे मनीस जर हांव भरून दिता लोकांक, परत एक सांगता, हांव भरून दिता लोकांक. आय एम गिविंग माय सर्व्हिस. म्हजे मनीस वता ICDSन वचून लायनी उबे रावता आनी फॉर्म हाडटात. This is wrong. बँकेन This वचून is a false statement. ना तू This मागीर is a prove false करता. दामू मला prove form कर. भरता. Yes, दामोवल्या फॉर्म भरपाक जाय. कोण? हय करेक्ट. हांव परत सांगता म्हजे कडेन फॉर्म भरपाक वता. हांव फॉर्म तांकां भरपाक न्ही, फॉर्म घेवपाक येतात. तशें जाल्यार- नाल्यार एक काम कर, फॉर्म आनी खंय तर तुजे पयलीं कोण येवपा ना. चल. कितें तें फॉर्म ते ICDSन दवरल्यात न्ही रे. ICDSन हांव कितें म्हणटा? आमी टीव्ही सांगपाक आमी TV सांगपाक लेट अस न्ही. आस्क आवर कॉन्शियन्स. न्ही लेट अस हीट आवरसेल्व्स एंड आस्क वेदर इट इज द ट्रूथ. फॉर्म दामू मारा पावतात येस, आणि आलेक्स रेजिनाल्डा मारा पावनात. पावनात. आनी कितें उलयतले? जर तूं एक जबाबदार आमदार, तूं तुज्या मनशाक ICDSन लायनीन दवर, बँकेन लाडली लक्ष्मी तुका तू कितें सांगता, म्हणटा? तू फक्त ICDS सर्व्हिस दिता बरोबर कशें भरप? कशें भरप, कशें तांकां ICDS ती व्यवस्थीत फॉर्म ते तुका फॉर्म जाय भरले, जाल्यार- मामलेदारान तांकां कितें भरपाक जाय, कशें अर्ज करपाक जाय, ही सर्व्हिस दिवपाचें काम म्हजें. आनी हांव लोकां खातीर अवेलेबल आसा. 24 तास अवेलेबल आसा. फोन 24 तास चालू आसा. जर ताजेर ऑब्जेक्शन आसा तू हांव लोकां खातीर अवेलेबल आसा. I am तागे telling you- म्हणणें तुमची स्किमी काँग्रेसीच्या आमदारां खातीर आनी काँग्रेसीचे कार्यकर्ते खातीर अवेलेबल आसात. एक सांगता, आमी विषय Answer to आसा the तो point. व्यापारी आसा कडेन Answer to वता. the point. आमी कितें म्हणटा Yes की or no? गव्हर्नराच्या अभिभाशणान ह्यो ज्यो स्किमी पळय मनोहर पर्रीकारान केल्यात, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केल्यात, त्यो लोकां कडेन वतात गायना.
तो कोणी आसूं म्हाका फाल्यां ताचे कुडतरे कॉन्स्टिट्युएन्सींतलेच लोक म्हजे कडेन येतात आनी ती फॉर्मां कशी भरपाची काय म्हणून विचारता म्हणून कदाचित ताजो आक्षेप आसा आसूं येता तू म्हणटा बिकॉज दे आर सोडून. बायपासिंग Alex, that's why he has आय said डोंट this. नो No, पण एक it is सांगता wrong. की इट इज अ मनोहर आय एम टेलिंग यू 5 वर्सां एक पाटी एलिगेशन जावं ना आजी कित्याक जालें हांव म्हणटा- गेल्या वर्सा तो आमदार हांव आमदार कित्याक जावं ना आन्सर कर कितें जालें की तेणे कितें एलिगेशन आमचे करूं ना लेट हिम आन्सर आमी ट्रॅक बदलतात पण तरी पण हांव ताजें आन्सर करता फाल्यां अशें म्हणपा नाका की हांव तू ट्रॅक ट्रॅक बदललो Fast answer हाऊसिंग बोर्ड जी हें आसा ती डिलिमिटेशनान बरोबर. कुडतरे गेल्या कुडतरे गेल्या. आनी तांचे चडशे 10 वर्सां म्हजे बरोबर बांदील आशिल्ल्या कारणान ते म्हजे कडेन हय. येतात आनी हांव तांकां हेल्प करता दॅट्स ऑल ताजो म्हणणं की म्हणणे की तशेंच- तुमची स्किमी ज्यो आसा त्यो पयलीं तुमचे कार्यकर्त्या म्हऱ्या पावतात बरें हांव आतां उलटो स्टेटमेंट करूं आतां हें आमी लायन बरोवपाक की हय चल की आमचे गव्हर्मेंट आसा आमच्या खातीर जे लोकांनी सामके त्रास केल्ले आसा जे लोक दारान येवन म्हाका बरोवन दी म्हणून सांगता तांच्या खातीर आमी पयलीं दिता दॅट्स ऑल सो लेट फ्रॉम हीज सायड एनी वन ही ऑल्सो कॅन सेंड एनी पर्सन हांव ती करून दिता असर्टींग जालें दॅट्स ऑल एक स्किमीची आमी उलयनात हांगा ती स्कीम कित्याक लागून केले दॅट इज ऑल्सो Intention इम्पॉर्टंट सरकाराचें. I'm coming to the point. I'll just interrupt. One second. दॅट मनोहर पर्रीकर एक जादूगार आसा तो हे पयशे खंयच्यान हाडटा आनी कसो दितलो मायनिंगाचो इनडायरेक्टली 1000 डायरेक्टली 1000 आनी इनडायरेक्टली 450 कोटी 1,500 कोटी लॉस जाला इकॉनॉमिक 20,000 कोटी लॉस जाला हे तातूंत भितर बरयल्लें आसा म्हणजे जें आतां हांव जें हें आसा तें सांगता आतां इतलें आसतना सुद्दां ह्यो स्किमी चालीक point लावप I'll commendable. I'll just divert the issue for 1 तातूंत minute. भितर Right. एकच मिनिट तातूंत भितर हे 1,500 कोटी मायनिंगेचेर गेलो परत हांवें सांगलें 180 कोटी पेट्रोलाचेर गेलो त्या Still you बरोबर are saying आमी that effort should be commended. We let us cutting short on time. I'll tell you one thing. When BJP when Digamar Kamath became the chief minister, there were 3 attempts on the chief minister take udopak Digamar Kamath. I was also part of the group. With Manohar Parrikar त्यांना taka first time regret it udopak today? second Last time. time You regret it today? Sorry? You regret it I today? definitely regret it. You regret it? I regret it. One more second. Forget about all that. Now let us say 3 महिन्यान उडोपा आमी तेका आमी 3 महिन्यान अजून एक उडोपा 1% प्रयत्न केला 9 महिने झाले मग सदा हाऊ कॅन यू कॉल मी डिस्ट्रक्टिव्ह ऑपोजिशन इन स्पाइट ऑफ दिस बरे हांव सांगत तुका आजपासून सांगत तुका सत्य सारखी सिस्टमॅटिक डेमोक्रेटिक वे ऑस कोण तुका ऑब्जेक्ट करना कोण तू काढायना तुवें पयलीं काडलें कन्फ्रंटेशन केलें चिदंबरा कडेन पयलीं केलें होम मिनिस्टरा कडेन चिदंबरा कडेन मागीर गेलें फायनान्सा कडेन मागीर MOF गेलें मागीर आनी कोणाक गेलें कन्फ्रंटेशन हे कन्फ्रंटेशनान खंय तरी देर वॉज दीस कर्नाटका महाराष्ट्र ऑल आर द स्टेट्स वेर बीजेपी म्हणजे हाजो अर्थ ते बदलले देर इज नो दिस हाजो अर्थ देर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेंटर हॅव्हिंग कन्फ्रंटेशन हियर ओनली वाय हियर इज Okay. बिकॉज ऑफ आवर एटिट्यूड न्ही हिंग एटिट्यूड कितें स्कीम केली आपल्याक धरली सगळे कितें केलें आमी डेमोक्रेसी आहाय You are saying you want आमदाराक this- इम्पॉर्टन्स म्हणजे You want बदललं this जाता. government to change its attitude. येस ना एक सांगू एटिट्यूड इज टोटली रॉंग सारकें ड्रॅकोनायझिंग एटिट्यूड See, कम टू एटिट्यूड्स डोंट क्रिटिसाइज युअर नेबर आपण सारकें आमकां ल्हान आसतना सांगतालें आपण तूं सारकें आसल्यार दुसरो लागना म्हण तुका लास्ट 2 मिनटं उरल्यात मागीर तुमच्या सरकाराचे एटिट्यूड बदलपाची गरज आसा ना एक सांगू आज म्हणला एक एक म्हणला सांगू. आयची दिसा स्पीचीचे म्हणला आय विल टेक एवरीबडी इन टू कॉन्फिडन्स हय. I was just looking where which page it is trying to show it to him. कालच्या बी स्पीचीन आसा कालच्या स्पीचीन आसा You But go how much back. will be implemented? नाही, How एक- much was implemented in the एक last गजाल- speech? एक गजाल आसा की जे कायद्यान आणि व्यवस्थित कायद्याच्या भायर खंयचे स्टेटमेंट आमच्या आयज पासून मुख्यमंत्र्यान अजून करूना आणि तांकां मागीर ते कन्फ्रंटेशन दिसता आणि तांकां खंय तरी राग येता इगोइस्टीक जाल्यात कोण काँग्रेसवाले थंय दिल्ली बसले आणि ते मागीर Center काडवे- egoistic हय, जाला. आणि मागीर काडवे घालता कारण ते सेम करतात गुजरातात ज्या- ज्या different आहे गुजरातात center. correct. गुजरातात ताणें different ताणेंच center म्हणून म्हटलें पळय ताणेंच म्हटलें ते गुजराताकय तशेंच करता गोवाय तशेंच ना, करता गुजरातात- गोवा आतां व्हायब्रेट गोवा जावपाक लागला गुजरात उलयना अशे ह्या. तरेन हे खंयचे तरी म्हणजे जलबिन मसली ते कितें तरी जाता. वायब्रंट गोवा इज अ थ्रेट. तांकां तो थ्रेट कारण असो जर मनोहर पर्रीकर जादूते पोतडेंतल्यान लाडली लक्ष्मी काडटा हय. हळूहळू टॅप काडून लागले भुरग्यांक दिता हळू काडटा आनी खंयचे गृहलक्ष्मी दिता You want this government to मागीर- take you into confidence. I am telling you, I want this government not to take me into confidence. I want the government to perform in a democratic manner. First, By taking Alex Reginald into confidence. taking all MLAs in the opposition. all taking MLAs in- आणि हाजे पयलीं मनोहर पर्रीकरान स्किमी काडिल्ली न्ही तेन्ना हेच लोक ताका म्हणटाले कागदी घोडे म्हणून आणि आतां तांकां कॉन्फिडन्सान घे म्हणटात हाजें कारण Last कितें सांग दम्मका. हाजें Will you कारण take him into confidence? आमी तांकां कॉन्फिडन्सान घेतल्या म्हणून आमी हांगाय बसल्या पळय हां. तो आमचे कॉन्फिडन्सानूच आसा पण तो Alex Reginald तुमच्या confidence-नाकच आसा. कॉन्फिडन्सानूच आसा हय. पण तो त्या भशेन ती स्कीम
पळय व्हरपाक जाय ती व्हरूंक जाय तूं एक कडेन तूं सरकाराचेर टिका करतलो आनी दुसरे म्हणल्यार हळू काडटलो आनी ते फॉर्म दितना हाजे सही मार म्हणटलो हें बरोबर न्ही कळ्ळें न्ही म्हण ताजो आमी राग काडूना वयल्यान सहीचे फॉर्मय मारले आनी ताच्या मतदारसंघात कामाय कॉन्फिडन्साक घेतले कॉन्फिडन्सान घेतलो opposition. या हाजेर आमी आयची भासाभास सांगता म्हणजे सामको वेळ सोंपला खूप हिटेड डिबेट चालू आशिल्ले लोकांक तो 2-3 good point. महत्वाचे मुद्दे डिस्कस करपाचे उरल्यात पण वेळ सोंपला विधानसभे भितर विरोधक सत्ताधाऱ्यांक कितली घेरतले हाजेर घडये लोकांच्या मनाक डावट आसत पण पयली ब्रेक ओवरा भितर जी खडाजंगी जाल्या तातूंतल्यान म्हाका दिसता की ह्या अधिवेशनाचो मूडय खंय तरी सेट जाला तुमी दोगी जाण आयले बरी भासाभास केली थँक्स अ लॉट पळयत रावात प्रुडंट मिडिया नमस्कार